फाटलो म्हयनोभर देशभर पावसाचो उटंगार आणि बुट्टेन कांद्याचें मार्केट हाल्ला. आदल्या सिजनाचें पीक बुट्टेन कुसलां आणि बुट्टी नुस्तेन लायिल्लें नवें पीक येय मेरेन फुडल्याय सिजनांत कांद्याचे पिकाची शॉर्टेज. कांदो 60 वयर पावला. 70 ते 80 तेंकपाचो अदमास. आज कांदे का रेट 60 रुपये किलो है। और शनिवार को कितना था? शनिवार को 50 रुपये किलो था। 30 रुपये किलो था। हाँ, कल से बढ़ा रेट। उससे पहले कितने था? इससे पहले 40 रुपया था, हाँ। 40 था, 35 था, अभी बढ़ गया है कांदे का रेट, बहुत बढ़ रहा है। 20-25 रुपये किलाचे कांद्यान हॉर्टिकल्चरांतूय 50 हुपली. 55 तेंकलो. 2 दिसां फाटीं 48 आशिल्लो. गोंयांत कांदो म्हारग जालो तो कर्नाटक, MP, महाराष्ट्रात कांद्याचें पीक कुशिल्ल्यान. कांदे म्हणल्यार ते पावस भरपूर जालो तो बेळगांवच्या सायडीन, शेतान पिड्ड्यार जाले. ते म्हणल्यार कांद्याक म्हणल्यार वेस्ट जाले म्हणटा गोड्याक ते रेट वाडले तेंची. आयज कांद्याचो रेट कितलो जाला? आज कांद्याचो 55 पर kg जालो. आनी पयलीं कितलो जालो? पयलीं 48 आसलो. सरकार म्हणटा आदलो स्टॉक आसा. मात फुडल्या सिजनाचे शॉर्टेजीचो अदमास घेवन साठेबाजांनी स्टॉक तुंबोवंक सुरू केला म्हूण सरकाराक दुबाव. फुडल्या 2-3 दिसांत रेट कंट्रोलांत येना जाल्यार साठेबाजांचेर एक्शन घेवंक स्टॉक भायर काडपाची सरकाराची तयारी. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.